Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purem. Book your seat today. Limited seats available. ताका सगळे कॉम येवन त्याची नासाडी जातली, सगळी शेतां पडलेली आसा आनी हेच जर मिशीन जर आमकां टायमार येयलें जाल्यार सगळ्यांची शेतां बरे भशेन भात घरा पावतलें आसलें. पावस पडलो खूब पावस आनी शेतां सगळी शेतां पडली, तांकां काडून जायना लुकसाण जालें. हरशीं शेतां बरी आसली, मशीन चलना, फॅमिली त्रासान पडले. रेवाड्या, नादोड्या वा आमचे कडक्याचे व्हाळा, सवनार अशी शेतां आसले, कोरवाडे बी जास्तीत जास्त नश्ट जाले आनी ते भात गांवांत भायर पाडून भात सगळे भिजान वयता. सध्या लोकांची शेतां भात शेतां जी आहा ती पिकलेली आहा आनी पिकोवन मशिनां जायी, हार्वेस्टिंगाची मशिनां जायी, ती मशिनां पावोंक ना, ताका लागून तेंच्यो जी कापणी आहा ती डिले जाल्ली आहा, करून जे शेतकऱ्यांचें खूब लुकसाण जाल्लें आहा. आमचे कडेन जशी एप्लिकेशन्स आयिल्ली आसा ती आमी डायरेक्टली रोखडेंच वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी प्रोसेस फॉर द शेतकरी आधार निधी जी डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा तेच्या अंडर आमची एप्लिकेशन प्रोसेस चालू आसा. सद्या आमकां इफेक्ट मेळ्ळा तो कामुर्ली मेळ्ळा, उकासे मेळ्ळा, थोडे अंजुनाय मेळ्ळेलो आसा आनी सालिगांव थोड्यांचो. ट्रेंड जर पळयलो पावसाचो जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमची पद्दत जी आसा किंवा आमची जी पळय वेरायटीज आसा, आमची ड्युरेशन जें आसा क्रॉपाचें तें मातशें आमी चेंज करचें पडटलें. ज्योती हें शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप आसा, सो ज्योतीच्या जाग्यार आमी मातशें लॉंग ड्युरेशन वेरायटीज लायक जया म्हणा अशी वेरायटीक आमी स्विच ऑन करचें पडटलें. ज्योतीच्या जाग्यार जर मशिनान जर आमी हार्वेस्टिंग करतलो जाल्यार क्रॉप जर उबो आसलो जाल्यारच तें हार्वेस्टिंग सारकें नॉर्मल जाता. क्रॉप जर आड पडलो जाल्यार तें मशिनान हार्वेस्टिंग करपाक मेळना, तें मागीर हातीन कट करचें पडटा. पूण स्टँडींग क्रॉप जो पळय क्रॉप उबो आसा असली क्रॉपाक मशिनान हार्वेस्टिंग करपाक कांयच प्रॉब्लेम ना. पावस पडले कारणान कितें जाता ती मशिनां तितली फास्ट चलना. खंयी सपोज जर कोणाचें शेत सामकेंच जर आड पडला, सामकें जर स्प्राउटींग जालें, ताका जर भाताक कोंब बीम जर येयले, अशें जर खंय जर आमकां रिपोर्ट्स जर आयले जाल्यार आमी तेंचें व्हॅल्युएशन करून तांकां योग्य तो कॉम्पेन्सेशन शेतकरी आधार निधी स्किमींतल्यान दितले आमी.